रातच्या वेळार बेकायदेशीर रितीन शेतात घाणयारे उदक सोडटाले देखून थळव्या लोकांनी व्हिएना रेस्टॉरंटाचे शार आनी उदरगत तशेंच जिल्लोधिकाऱ्याच्या कार्यालयांनी कागाळ नोंद केली। उपरांत गोंय राज्य नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी व्हिएना रेस्टॉरंट सील केले। तसेच या रेस्टॉरंटात बेकायदेशीर काम चालू आशिल्ल्याचोय दावो थळव्यांनी केला। सेंट सेबेस्टियन वाडो वॉर्ड नंबर 6 अंजुना कायसुवा पंचायत कुमारवाडोय म्हणटा ह्या वाड्या आमी आतां 2019 साकून झगडटा हे सुवातेक लागून की इलिगल हा कितलेच एका डिपार्टमेंटाक आमी सांगलें, टावन प्लॅनिंगाक सांगलें, एडिशनलाक सांगलें, कलेक्टराक सांगलें, डेप्युटी कलेक्टराक सांगलें, एडिशनल कलेक्टराक सांगलें सनाद फेक आहा म्हणून तोय ती केस पेंडींग आसा इतली वर्सां जाली। डेप्युटी कलेक्टरान सांगलें हांगसर लेईंग ऑफ केबल इज लेड इन अदर्स प्रॉपर्टी विदाउट दॅट पर्सन्स कन्सर्न ती थंय पेंडींग आहा। तो मागीर इतले 3 वर्स झगडटा सांगता मागीर वचा तुमी सिविलाक म्हणून ती जाली। टीसीपीन घातलें जालां पळय तेन्नाच आमी टीसीपीन घालेलें। टीसीपी आमकां डॉज कोत्ता, पेपरार सगळें सारकें आसता बट लँडार सारकें ना तें ताका खबर ना। हांगा येवन तो मॅजीक अंकल जाता आमकां आनी सांगून वयता मॅजीक कोत्ता हांगा येवन सगळें सारकें आसा म्हणून। आतां टीसीपी कोणाक खबर आतां हे सगळे सीएमान आनी सगळ्यांनी तुमचे डिपार्टमेंट कन्सर्न ऑथॉरिटी आहा तेणी मातशें एक्शन घेवंक जाय। तरी आसतना हितून खूब इलिगलिटी आहा अजून पर्यंत एका डिपार्टमेंटान आतां एक्शन घेतलां तांकां हांव थँक्यू म्हणटा आनी मरणान आनी काळजान साकून हांव तांकां धन्यवाद म्हणटा आनी तेंचें बरें जावं फुडें आतां हें बंद जालेलें आसा। आतां म्हाका खबर ना आतां तेणी कितें करपाचें कितले फायन भरपाचें तें मातशें पळोवपाचें। आतां आमकां त्रास भोगताले खूब मातशें आतां तरी आमकां विसव मेवतलो ह्या हितून साकून ह्या त्रासांतल्यान साकून। ही आतां सील मारल्या दोनूय गेटींक सील मारल्या पूण तितून भितर लोक आसा अजुनूय हांव नको ते ओनर आहा ते गेस्ट आहा ते कितें आसा तें आमकां खबर ना। व्हिएना रेस्टॉरंटाच्या धन्यान तात्पुरते दिसा खातीर न्यायालयातल्यान स्टे मेळिल्ल्यान गोंय राज्य नियंत्रण मंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी रातचे 10:30 वरांचेर येवन सील काढले। The sealing of Wainar has been Wainar Private Limited at Saint Sebastian Wado has been desealed as per oral instruction from Collector North, supporting with desealing order from Goa State Pollution Control Board, Pilem. ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।